हो पवित्र सभा हर एक वर्सा सरल्यांच्या आत्म्या खातीर मागच्या खातीर हो दीस दवरता। ह्या मुखांतर सरले आमच्या मोगाच्यांचो उडास करची गरज उखल धरता आसतना पुलगत्रींतल्या आत्म्याचे सुटके खातीर मागता। 998 क्लोनीचो मठाधिपती सांव वडिलोन मरण पावल्या पासत आपल्या मठवासिनी विशेष मागणे करचे हे फेस्त आरंभ केले। क्लोनीत आरंभ जाल्ली रिवाज क्रमेण नावार्दीक जाली आणि युरोप तसे लॅटिन अमेरिकेच्या गावांनी विस्तारली। अशे पवित्र सभा नोव्हेंबर 1 तारखेर सर्गारासच्या पवित्र सभेच्या जैतवंत भक्तांचो उडास केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा ह्या संवसारी आपले झूज संपवून पुलगत्रींत कष्टांच्या आपल्या भावा भयणी थंय आपलो हुस्को दाखयता। ह्या मुखांतर भक्तांचो एकतराचो सैंबावर्तो बांद आसा म्हणले पवित्र सभा दाखयता। मरण पावल्यांनी देवाथान विंगड वचनासतना बचाव जावचे खातीर क्रिस्तांव भावार्थ्यांचे मागणे आणि माया मोगाच्यो करण्यो उपकाराक पडतात म्हणले त्रिंदातीन सभाय प्रगटता। पहिल्या महाझुजा वेळा मरण पावल्ल्या असंख्यात लोकां पासत बाप बेनेडिक्ट 15व्यान 1915 ऑगस्ट 10 तारखेर दिल्ले टिकरी प्रकार एका येजाकान आयच्या दिसा 3 मिसा भेटोवचे भाग फावो केला। पहिले आपल्या स्वइराद्या खातीर, दुसरे पुलगत्रींत असल्या पासत आणि तिसरे बगेवून बापा खातीर। एका उतरान सांगचे तर सगळे पवित्र सभेक आयचो दीस पास्कांच्या मिस्टरांचो हर एका भावार्थ्यान सोडवण्याचे वेंगेत येवच्या भरवसाचो दीस।